किंवा गव्हर्नन्स करचें न्ही म्हणून म्हणटा. हालीं जो RTIचेर जो एक निर्णय कोर्टाचो जाला पळय तातूंत आमचे शैलेश गांधी CIC पयलींचे ते जावं अरुणा रॉय ह्यो एक्टिविस्ट हांणी सुप्रीम कोर्टाक रिव्यू मागला. कारण कितें सुप्रीम कोर्टान ते कमिशनर पळय आसात तांचेर निर्णय दिला की ती हाजी ज्युडिशियल ट्रिब्युनला म्हणून ती न्याय दिनात, ती फक्त ट्रान्सपरंटपणान लोकांक. म्हाका सांगात ज्युडिशियरी इज बिकम टू मच एक्टिविस्ट अशें म्हणटा तूं एक्टिविस्ट जावपाक लागला ज्युडिशियरी. सी वेदर वी लाइक इट बिकॉज ऑफ द फेल्युअर ऑफ मे बी ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट ज्युडिशियरी इज बिकम एक्टिविस्ट. Whether we like it or not, the constitutional balance is tilting towards the courts. Now this is because the Supreme Court has a right to decide what the law is. Even if the entire parliament passes a law, the court may overturn that law. The Siddharth ordinance is pending before the Supreme Court. The Supreme Court may overturn it. Now this is passed by the entire house. Now the government in its decision may take a policy. The Supreme Court is, if the Supreme Court feels that it is unconstitutional, the Supreme Court is bound to decide on that. See, after 62 years, we feel that the credibility of the government and parliament is so low that the tilting towards the courts is cheered by the entire society. आणि एक मुद्दो आसा तो म्हणटा पळय तातूंत एक येता असो म्हणजे नॉट ओन्ली हे टिल्ट टुवर्ड्स देम म्हणून सामान्य मनशाक ऍडमिनिस्ट्रेशन ना, डिलिव्हरी ना, गव्हर्नन्स ना. पण प्रकाश बाब ते कितें म्हणटात की आमी कितें तरी करताले आमकां कित्याक करपा दिलें ना. विषय तोच आसा कारण गव्हर्नमेंट हॅज स्टार्टेड टू टेकिंग द एक्शन्स. पण तुम्ही ओपन दवरताले न्ही. हांवें सांगलें तें की तुम्ही डंप म्हणून आमी दिवू शकता. बिकॉज डंपाक शेवटी पूर्ण इंडस्ट्रीज बंद कशे करतले. लोकांच्या उदरनिर्वाहाचो प्रश्न आसा. पूर्ण इंडस्ट्रीज बंद करूंक शकना. आज कर्नाटकात तुम्ही पळयता कर्नाटकाचो 1 district 2 district इज अफेक्टेड. हियर एंटायर हाफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा इज अफेक्टिंग. मायनिंग इंडस्ट्रीज जर कॉलॅप्स जाली फाल्यां ताका टायम बाउंड जर जाली ना 2 वर्सां जर ताका मेळना आसत ट्रक इंडस्ट्री बार्ज इंडस्ट्री कॉलॅप्स जातली. पण फाटले तेजो विचार करपाक जाय आमकां. बरोबर. फाटले 5 वर्सां घडलो सगळे तरेच्यो इलिगलिटीज जाल्यो ताजेर लोकांनी माझे इतकेच म्हणणें आसा की अतिरेक जालो, इलिगलिटीज जालो ह्यो सामान्य मनशांनी करूंक ना. थंय रावपी जे लोक आसात तेंच्यांनी एक सादो ट्रक घेतला. थंय रावपी जे लोक आसात ते खंय तरी मायनिंगान कामाक आसात तेंच्यांनी इलिगलिटी करूंक ना. इलिगलिटी कोणी आसा तेजेर एक्शन घेवप सुरू जाल्लें. ऑलरेडी तेजेर एक्शन जावची हें आमचें म्हणणें आसा. आमचें गव्हर्नमेंट केन्नाच अशें म्हणना इलिगलिटी जेनी केला जेणे ज्याचो हात आसा ते भितर पडपाकूच जाय. त्या खातीर आमी सफर जावचे न्ही, आमचे वटचे लोक सफर जावचे न्ही. ताका सादो प्रश्न म्हजो. तुम्ही आता रिपोर्ट येवन कितलो तेंप जालो. तुम्ही खांडेपारकार कमिशन आमी कमिटी काडले म्हणून सांगली. खंय पावली तुमची कमिटी? ऑलरेडी त्याचा रिपोर्ट तयार जाता. तो रिपोर्ट आता सुप्रीम कोर्टान सबमिट जातो. नाही खांडेपारकार कमिटी काम खंय केलें काम म्हणजे तुमचे रिस्पॉन्स फास्ट दिसू नाकात ते. इट इज गोइंग ऑन. आमकांय तितक्या बेगीन सुरू जाल्ले जाय. त्या खांडेपारकर कमिटीचो रिपोर्ट करप चालू आसा. एफिडेविटूय आमी फायल करतले जाता तितके बेगीन. सी द एंटायर थिंग व्हिच Dr. Sawant seemed to be telling us is the problems of the euphoria and the investment made as a result of the euphoria. See, the truck, barges, unemployment, all this is a result of the entire euphoria that was built around. See, it is like me investing in some private banking institutions with the fond hope that I will have heavy returns on one day by one time. But if I lose badly, it is my misfortune. I sympathize with them. This is unfortunate. दुसरे त्यांचा मुद्दो किती हा की ते म्हणतात की कायद्या प्रमाणे जेन्ना सुप्रीम कोर्ट पळयता कायद्यान तेन्ना सुप्रीम कोर्टान फक्त कायदो असो आसपा हे बंद करात फुल इंडस्ट्री बंद करची न्ही. लोकांचोय विचार करचो. टेक दॅट लॉ इन स्पिरिट एंड नॉट इन लेटर. Correct. The Supreme Court is hearing the matter. This is only an interim measure. See, same thing has happened in Bellary. Bellary has started mining. It is not that it has been stopped. It took about a year. 3 years. Correct. 3 years. आणि गोंयांत जर ती परिस्थिती झाली असत जाल्यार गोंयांत त्या भागात रावतल्या लोकांनी 3 वर्सां करचे कितें. कारण थंयची शेती सगळी नष्ट जाल्ली आसा. अदर सोर्स your 3 years आमी म्हणटा की मायनिंग पूर्ण वेळ इलिगलिटी मायनिंग आयज ना फाल्यां बंद जातलें. you are right. ताका अल्टरनेटिव्ह विचार करचो टाइम दिवचो. See, the whole point is your 3 years could be counted after the Goa government lifts the ban. The Central Ministry of Environment gives clearances, and the National Board of Wildlife also gives clearances. From that time onwards, maybe your time can be counted. Not at this stage. आणि एक विषय मध्ये आता म्हणजे शहा कमिशन रिपोर्ट आयले नंतर स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हांणी जे फ्रिक्शन दाखयलें
तुम्हीच पयलीं फ्रिक्शन केलें पळय तेन्नाय एक अडचणीचो प्रश्न निर्माण जालो रॉंग सिग्नल गेली फ्रिक्शन आमी करूंक ना तुमकां खबर आसतली सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर जेन्ना गोंयान आयली आणि तांणी खंय बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्यांनी कितें निर्णय दिलो हे तुम्ही जाणा आणि त्याच्या उपरांत हांगासल्यान दिल्ली वचून त्यांनी ही ऑर्डर पास केल्या जी 14 तारखेक दीस केल्ली आसा ती तुमकां खबर आसा तेंच्यांनी डायरेक्टली म्हणजे अनलॉफुली म्हणपाक काय हरकत ना डायरेक्टली दे हॅव अगेन्स्ट द म्हाका सांगात जेन्ना तांचो मुद्दा की इलिगॅलिटींचो ज्यो जाल्यात त्यो जाल्यात सुप्रीम कोर्टाक गोंय मुखार दिसता सुप्रीम कोर्टान एक्शन घेवचीच पडटली जेन्ना इट इज बॅक बाय द शा कमिशन सीईसी सांगता की हे जाला म्हणून सो दे हॅव टू एक्ट ऑन इट दे हॅव टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन्स एक्झॅक्टली रायट एक्शन घेवपाकूच जाय आमी खंय इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाकच जाय एक्शन घेवपाकूच जाय तुम्ही किती मागता सुप्रीम कोर्टाकडे आम्ही पूर्णतः बंद दवरून न्ही आम्ही म्हणटा की त्यांच्यानी लीगल मायनिंग चालू धरून एक्शन घेयात हांगा लीगल कितले आसा म्हणटा तो प्रश्न आहा न्ही प्रॉब्लेम लीगल निर्माण तुमचे मायनिंग डिपार्टमेंट असर्टन Absolutely. So that is the whole problem. We are submitting the report. Correct. So let your time. तेका लागून त्यांच्यानी थोडो तरी टाइम दिवपाक जाय आशिल्लो यू सबमिट युअर रिपोर्ट म्हणून कारण त्यांच्यानी जेन्ना 25 तारखेर पीएल फायल करता आणि 5 तारखेर ऑक्टोबराक जेन्ना ऑर्डर दिता ताच्या पयलीं त्यांच्यानी ऍटलिस्ट यू एक महिनो दी आणि एका महिन्या उपरांत तुम्ही तुमचो रिपोर्ट सबमिट करा ताजेर विचार करून त्यांच्यानी मागीर ऑर्डर दिवपाक जाय बट यू पार्टी ऑर्डर दिवपाक नाका आशिल्ली म्हणजे सरळ म्हणणे आसा त्याच पिरियडान त्या पिरियडान गव्हर्नमेंट सबमिट करता आशिल्लो बट यू आर अनेबल टू सबमिट इन द नेक्स्ट 2 months now. You are unable. We are preparing. So 3 months you don't have the data and you wanted mining to go on. I mean, how can you justify this? You don't even have any एक data. गजाल सांगात म्हाका क्लियर फॉर प्रकाश बाबा म्हाका सांगात की एक्स पार्टी ऑर्डर दिली ती चुकीची म्हणटात आमकां आयकुपाचें पयलीं See, ex parte order चुकीची न्ही because it is based upon the report of the Shah Commission. Justice Shah has been a senior Supreme Court judge. He was appointed by the government and assurance was given to the parliament that we will implement his recommendation. The central government has accepted the recommendations. The state government has accepted the recommendations. How can you say that it is ex parte from that point of view? Sir, no, certain mine owners may have a grievance that they were not heard. Yeah. Now, for them, they will have to challenge the report before the courts. I am told that they have approached the courts and made those challenges. So they will have to succeed on that challenge. So you are saying government has no right to grumble. What is that? Government has no right to grumble. Goa government, which has stopped mining, has no business to grumble. No business to grumble. No business to grumble. They have अधिकारच ना कारण तुम्हीच मायनिंग बंद केले पयलीं तुम्ही जेन्ना सुप्रीम कोर्ट करता तुमी आनी कित्याक करपाक जाय अरे पण तांणी सगळे बंद करून आशिल्ले न्ही आमचे म्हणणे आशिल्ले इट इज अ टेम्पररी सस्पेन्शन इट इज अ टेम्पररी सस्पेन्शन आशिल्ले कारण परत आसा तशें लीगल मायनिंग सुरू करपाचें आशिल्लें त्या खातीर इट इज टेम्पररी सस्पेन्शन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज ऑल्सो इंटरिम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज नॉट म्हाका सांगात प्रकाश गव्हर्नमेंट तांचे म्हणणे ना की आमचे म्हणणे आयकून घेवपानी ना ऑन द फेस ऑफ इट हे थोडेशे तांकां कन्सेशन दिवपाक जाय कित्याक जाणा तांचे म्हणणे आहा की तांचे सस्पेंड केल्ले मागीर सेंटरांनी एक पद्दतीची एक्शन केल्ली तेन्ना तांकां दोनी पार्टीक हियर करपाक हरकत नाशिल्ली that would have also brought out over activist जाले अशें तातल्यान जाणवलां डेफिनेटली त्या विशयी थंय ते ओव्हर एक्टिविजम मातशें जाणवलां स्टे आयले पळय एक्स पार्टी एकदम आयले पळय ताच्या विशीं त्या वेळार असो एक हें जालो भावना लोकांची डेफिनेटली बट तांचें म्हणणें जें आसा की तुमी जेन्ना बंद करतात यू हॅव नो बिजनेस टू ग्रंबल तुम्ही आता ग्रंबल करप न्ही जेन्ना तुम्ही 2 म्हयने जाले तुमच्यान रिपोर्ट सबमिट करपाक जायना सो एनीवेज फाल्यां समजा तुम्ही जरी कितें करता आशिल्ले तुमकां इतलोच टायम लागता आशिल्लो हाजो रिपोर्ट करपा खातीर जो टायम जाय आशिल्लो तो टायम आमकां टायम दिवपाक जाय आशिल्लो तेच्यानी परत म्हजें म्हणणें आसा कारण आफ्टर ऑल हे 7 वर्सांचें करप्शन सामकें इतके इलिगॅलिटीज ज्यो चल्लेल्यो ताका थोडो तरी टायम जाय आशिल्लो सो तो जर टायम दिल्लो आसत जाल्यार त्या टायमा भितर हो टायम तुमकां दिल्लो त्या टायमा भितर तुमी कितें अलाव करपाचें इलिगॅलिटीज अलाव करपाचें One more thing I would like to add. See, if Prakash says that Supreme Court should not have given ex parte order, today looking back, it looks like Supreme Court was justified in giving it because you are taking 2 months' time to file a reply or 3 months' time. Your reply is not going within even 2 months. They have given the notice. कितलीशीच त्याची नोटीस दी स्टेट गव्हर्नमेंटाक कितलीशीच लेट पावल्ली आसा. ताजे डायरेक्टली जी सुप्रीम कोर्टाची नोटीस फॉर द स्टेट गव्हर्नमेंट ही कितलीशीच लेट पावल्ली आसा त्याच्या उपरांत जर गव्हर्नमेंट फर्स्ट हियरिंग जातकीर तुमकां नोटीस आयली नाशिल्ली ना ताच्या उपरांतच गव्हर्नमेंट आपलो रिपोर्ट फायल करतलो ताच्या पयलीं रिपोर्ट कसो फायल करतलो गव्हर्नमेंट ही बाजू समजून घेवपाक जाय न्ही तुमी No. See, आता फॉर द नेक्स्ट डेट ताच्या पयलीं गव्हर्नमेंट इज फायलिंग हिज रिपोर्ट somebody who is aggrieved can always go to the court and tell them vacate this interim stay. गव्हर्नमेंट शुड हॅव इंटरव्हीन्ड Could have intervened. Could have the mine owners could have intervened.
Anybody who is aggrieved could have intervened. Goa Foundation went to the court. Anybody else could have gone to the court and told the court, we have all the data with us, everything is there with us. Please vacate. You went into defensive mode. मुळात विषय घेता गोवा फाउंडेशन 25 सप्टेंबराक जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान स्वतः ऑर्डर काढलेली बाय द गोवा फाउंडेशन हॅज गॉन इनटू द कोर्ट. जर गोवा फाउंडेशनाक इतको इंटरेस्ट आशिल्लो गोयच्या एनवायरमेंटाचो गोयच्या हिताचो जाल्यार 10 सप्टेंबराची ऑर्डर ही त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंटा कडेन गोवा फाउंडेशनान डिस्कस कित्याक करूंक ना ह्या विशयाचेर आनी ताचेर डिस्कस कित्याक करूंक ना किंवा गोयच्या इंटरेस्टान गोयच्या भलायकीच्या खातीर जर एनवायरमेंटाचो विचार करता आसत जाल्यार थंय रावपी लोकांचो विचार कित्याक करूंक ना एकदां आपली बाजू जी आसा ही गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक मांडूंक ना ते म्हणटा तुम्ही इंटरव्यून कित्याक जालें ना इंटरव्यून जो तुम्ही डिफेन्सिव्ह कित्याक जाले कारण तुमचे कडेन डेटा नाशिल्लो म्हणून सारको बिलकुल डेटा नाशिल्लो कारण कसो आसा हो डेटा जर तयार करता ताका टायम जाय आशिल्लो फाटली इतलीशीच वर्साची इलिगॅलिटी डेटा तयार करपाक टायम जाय आशिल्लो कारण 25 सप्टेंबराक हांव म्हणटा तांणी फायल करच्या पयलीं जेन्ना एनवायरमेंटाचो विचार करता एनवायरमेंटा पेक्षा म्हत्वाचें आसा थंय जे मनीस म्हणून जे लोक रावता त्या लोकांचो एकदां वचून पळोवचें आशिल्लें आनी त्या लोकांचो विचार करून ही जेन्ना गोवा फाउंडेशनान केस घालच्या पयलीं तें करपाक जाय आशिल्लो. Pramod, look at it from this way also. For the CNN IBN award, the chief minister tells us 1 month before I stopped mining, and with his chest out. So when you take such stands, I don't think the government or the chief minister or anybody has a right or moral right to point fingers at the Supreme Court, because you have to lift your ban first, saying that these are illegal, this is illegal, lift it. And then time सोपला म्हाका फायनल कमेंट्स दी तुजी आतां सुप्रीम कोर्टाच्या अपेक्षा कितें म्हणटा नेक्स्ट हियरिंगाक सांगपाचें आमी बॅन काडटात तुमी तुमची करा आनी मागीर आमकां सांगा म्हणून वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन द नेक्स्ट हियरिंग. नेक्स्ट हियरिंगान सुप्रीम कोर्टान स्टेट गव्हर्मेंटाचो जो एफिडेविट आसतलो त्या एफिडेविटाचेर विचार करचो आनी कन्सिडर करून निर्णय दिवचो. किती निर्णय अपेक्षित आसा तुमकां? अपेक्षित आसा जे लिगल मायनिंग सुरू करचे तो अधिकार तुमकां दिवचो. अधिकार आमकां दिवचो. लिगल मायनिंग सुरू करपाचो अधिकार स्टेटीक दिवचो. क्लिओफाक शक्य आहा ते म्हणतात की नेक्स्ट हियरिंगाक आमची एफिडेविट कन्सिडर करचे आणि लीगल मायनिंग जे आसा ते व्हेरीफाय करून स्टार्ट करपाक स्टेटीक अधिकार दिवचो. द सुप्रीम कोर्ट मे कन्सिडर द गोवा गव्हर्नमेंट स्टँड. द सुप्रीम कोर्ट मे ऑल्सो कन्सिडर CEC स्टँड and give appropriate directions. No, they may permit. They may take into consideration CEC report and give whatever direction the Supreme Court wants. Maybe the Supreme Court will take time, but then these are interim measures. याच विषयाचेर टाइम आमकां कितलो टाइम तोय महत्वाचो आसा. The Goa government can take 3 months. Why not for the Supreme Court some more time? फायनल कमेंट सांगा तांचे म्हणणें आहे की फुडली हियरिंगाक आमकां लिगल मायनिंग स्टार्ट करपाचो अधिकार दिवचो काय न दिवचो हे सुप्रीम कोर्टान ठरोवचें पडटलें एक. पण CECचो रिपोर्ट जर पळयत जाल्यार दी रेग्युलेटरी मेकानिझम आनी कंट्रोल मेकानिझम अमक्या पद्दतीन डायरेक्शन दिवचें अशें जेन्ना CECन सुप्रीम कोर्टाक सांगलां डेफिनेटली प्रोवायडेड गोवा सरकार तितलो विश्वास निर्माण करपी एफिडेविट फायल करूं शकत डेफिनेटली देर मे बी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. यू आर सेइंग नाउ द बॉल इज इन गोवा गव्हर्नमेंट कोर्ट. द ओनस इज ऑन गोवा गव्हर्नमेंट टू कन्विन्स सुप्रीम कोर्ट की आमी रेग्युलेटरी आनी कंट्रोली हातूंत तुका जाय तशे पद्दतीन हे करतात आणि आमकां अधिकार दिया. मेसेंजराकूच आमी अटॅक करपाक गरज ना अशें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटान द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांच्यांनी जो EC अबेन्स केल्ली आसा तेवूय बी दिवचो पडटलो. अदरवायज इट इज ऑल्सो बरोबर ते जाले शिवाय ते स्टार्ट जावपाक शकना. आमी हाजेर ही बसाबासांक सोपयतात. खंय तरी एक बरो मुद्दो लास्ट आयला जो प्रकाश बाबान सांगला की आता स्टेट गव्हर्नमेंटाची जबाबदारी आसा सुप्रीम कोर्टाक कन्विन्स करपाची की जी मेकॅनिझम्स रेग्युलेटरी मेकॅनिझम CECन रेकमेंड केल्यात ती आमी सगळी जाग्यार घालतले आणि तातूंतल्यान जे कितें बरें आहा तें सुरू करपाक दितले. हो विश्वास जो पर्यंत स्टेट गव्हर्नमेंटात निर्माण करना तो पर्यंत पॉझिटिव्ह रिझल्ट येवप खूब कठीण. इतल्याचेर आमी बसाबासांक थांबयतात. तुमी आयले बरे मुद्दे काडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.